सध्या राज्यात ई-लिलाव मिनाची येरादारी सुरू जाल्ली असली तरी तातूंत ठरावीक भागांतल्या ट्रकांक काम मेळ्ळां. अजूनय मायनिंग भागांतले 80 ते 90% ट्रक सुरू जाल्लेच ना. सरकारान ट्रक मालकांक खणी पुरायपणान चालू जायत मेरेन आर्थीक मदत दिवपाची घोशणा केल्ली. ते नुसार 2012 सप्टेंबर पासून प्रति म्हयनो आर्थीक मदत दिवपाचें ठरयिल्लें. मात गेल्या सप्टेंबर 2015 मेरेन 3 वर्सां पुराय जाल्यात, मात सरकारान ट्रक मालकांक दिल्ली आर्थीक मदत फक्त 19 म्हयन्याचीच दिल्या. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सप्टेंबर 2012 ते सप्टेंबर 2014 मेरेन आर्थीक मदत मंजूर केल्ली. ताचे खातीर प्रत्येक ट्रकधारयाक 24 म्हयन्याची आर्थीक मदत दिवपाक जाय आसली, मात 3 वर्सां 3 म्हयने जाले तरी मंजूर केल्ले 24 म्हयन्याचे पॅकेज तरी दिवचे अशी मागणी ट्रकधारयां कडल्यान जाता. 24 म्हयन्या उपरांत ही आर्थीक पॅकेज वाडोवन दितले अशें सरकारान जाहीर करून ताचे खातीर आनीक एक फॉर्म भरून घेतिल्लो. मात वाडीव आर्थीक पॅकेज मंजूर जाल्या काय ना हे विशीं ट्रकधारयांक कसलीच कल्पना दिल्ली ना. सध्या नाताळ सण तोंडार आसून ट्रकांच्या वेवसायांत आशिल्ले क्रिस्तांव भाव हो सण कशे साजरो करतले ह्या चिंतेत आसात. सरकारान चवथी आदीं 3 हप्ते दिल्ले. ताचे खातीर हिंदू भावांक चवथ सण कांय प्रमाणात साजरो करप सोंपें गेल्लें. मात ख्रिश्चन समाजाचें कितें अशे प्रश्न क्रिस्तांव भाव करतात. खूब जाणांचे ट्रक सध्या बंद अवस्थेत आसात. ते दुरुस्त करपाक पयशे नाशिल्ल्यान ते ट्रक तशेच पडून आसात. आतां सण साजरे करप मुश्कील जाल्लें आसून सरकारान नाताळ आनी नव्या वर्साक तरी उरिल्ली ट्रकांची पॅकेज दिवची अशी मागणी ट्रकधारयांनी केल्या. तेच प्रमाण वाडीव पॅकेजी खातीर भरून घेतिल्ले अर्जूय सरकारान ताबडतोब मंजूर करचे आनी उरिल्ली पॅकेजूय दिवची. तातूंतल्यान बंद पडिल्ले ट्रकांची दुरुस्ती करप शक्य जातलें अशें ट्रकधारयांचें म्हणणें आसा. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.